नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बळीघराच्यो येवकार. खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलोच. केंद्रातले नेते आणि मुख्यमंत्री त्याविषयी अभ्यास करून निर्णय घेतले. मंत्र्याचो परफॉर्मन्स पळोवन फेरबदल जातले. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हेडोनान. फक्त मिशन साश्टी न्ही, मिशन गोय. 27 आमदार वेचून हाडपाचे मिशन. फातोड्ड्या नव्या चेहऱ्याक संद मेळ्यार आपलो तेको आसतलो, दामू उलयला. मोर ऑरलेस आमकां आतां सगळे मंत्र्यांचो परफॉर्मन्स कितलो खबर आहा. तुमकां दिसना कांय जाणांक मातशें आतां परत आमदार करपा जाय आनी कांय नवीन ब्लड, जशें तुमचे बाबतींत असोच कांय नवीन हावेस घेवन नवीन मंत्री येवपाची गरज आसा आनी जे पोन्नो हावेस घेवन बसल्यात तांकां मातशी तुगे परत आमदार करपाची गरज आहा म्हणून. केंद्रातले वरिश्ठां कडेन बसून आनी सरकार चलयता तो डॉक्टर प्रमोद सावंत. तुमकां दिसना कांय मंत्र्या पळयतकीर मातशें दिसना हाका मातसो कुशीक काडल्यार बरो म्हणून. न्ही, हांवें तुका परत म्हटलें न्ही, निश्चितच करपाक जाय, निश्चितच करपाक जाय. त्या हाजें प्रगती पुस्तक मुख्यमंत्री घेवन बसतले. ताजें प्रगती पुस्तक एका पक्षाध्यक्ष म्हणून काही फीडबॅक आसा ते आमीय दितले. ताणें केल्लें पक्षाचे बद्दलचें कार्य, पक्षाच्या संदर्भात तो कोणाक बरोबर घेवन करता ते ताजें सगळें प्रगती तातूंत भितर येतलें. तो मतदारसंघानच केंद्रीत जाला आनी सबंद गोंयभर जर ना जाल्यार तो एक सब्जेक्ट. कारण मंत्र्याचें काम हें गोंयचें, करेक्ट. मतदारसंघ संस्थानीक न्ही. वेगवेगळे तरेची कॉम्बिनेशन आज साश्टी भितर आमकां दिश्टी पडटा. साश्ट हो तुमगे होम ग्रावंड जाल्ल्यान मिशन सालसेत परत सुरू जातले काय म्हणटा. जेन्ना हांव 27 म्हणटा तेन्ना पूर्ण गोंय हें मिशन 40 मतदारसंघान योग्य नियोजन करून लोकां पर्यंत पावून पक्षाच्या आनी त्याच बरोबर सरकारच्या जे उपलब्धी आसा तो सकल स्तरा पर्यंत वचून व्यवस्थीत म्हणजे संपर्काच्या माध्यमांतल्यान लोकसभेक साश्टीचो फटको बसलो न्ही म्हणून विचारता मी म्हणून म्हणटा. त्याच खातीर जर आमी खंय जर कमी जर पडलेले आसा जाल्यार ती आमी निश्चितच तातूंत चूक सुदारून लोकां कडेन वचपाक जाय. ते वतले डेफिनेटली. म्हणून एक 66 पुरते अशें कांय मिशन कांय ना. कितें आसा तें गोंय, मिशन गोंय. मिशन गोंय. आज जेन्ना अख्खी गोंयची तुमी आसा म्हाका 2-3 सांगले अख्खी गोंयची जबाबदारी आपली भुजार आसा फातोड्डेची कितें. ज्या दिसा प्रदेश अध्यक्ष म्हणून नांव डिक्लेअर जावन हांवें पदभार सांबाळ्ळो त्या दिसाच्या पासून म्हजें हो शब्दच ना. आमचें गोंय 2027 कॉन्टेस्ट करतले फातोड्ड्याचो. हांवें परत सांगलें, पक्ष आज पर्यंत पक्षान दिल्ल्यो जबाबदारी घेतल्या. तुर्तास आतां तुमीच दिवपाची जबाबदारी. तुर्तास म्हजें फक्त कांयच फातोर्डा बी कांय लक्ष ना. लक्ष गोंय. कॅन्डिडेट म्हण दामू नायक आसतले काय म्हणटा हांव. नासती बीन त्या वेळाचेर थंय कोणी तरी नवो तयार जावचो, एक बरें व्यक्तिमत्व फुडें येवचें आनी ताणें फुडें व्हरचें. म्हज्या बापायले राजते एवरी टायम दामूद कित्याक चिंतपाक जाय. विजय कुमार नाटेकर दिवचलचो नवो नगराध्यक्ष. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केला. मंगळारा जाल्ल्या खासा बसकेन हो निर्णय जालो. नाटेकराची बिनविरोध निवड जाल्या. एक सामान्य कार्यकर्त्याक ही जबाबदारी दिल्या म्हूण नाटेकार खोशी. डिसेंबरान आदलो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीचेर अविस्वास थाराव हाडिल्लो आनी जानेरान ताणें राजिनामो दिलो. दिवचलचो नगराध्यक्ष निमाणो बदललो. मंगळारा सकाळी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, आमदार, नगरसेवकांची खासा बसका जाली. बसकेत पक्षाचो कार्यकर्तो विजय कुमार नाटेकाराक नवो प्रदेश अध्यक्ष करपाचो निर्णय जाला. भारतीय जनता पार्टी एकंदर म्युन्सिपाल्टीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नाईक यांच्या सगळ्यांच्या एकमतात आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयला. तो बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आनी सो फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जाली. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक एक बूस्ट दिवपा खातीर पक्ष वावुरता म्हूण दामू नायकान स्पश्ट केलें. आपूण एक मोठें उदाहरण म्हूण दामू सांगता. पार्टीचे कार्यकर्ता त्या कार्यकर्त्याची दखल ही पार्टी घेता. म्हज्या त्या आज तुमी नाटेकाराचे बद्दल पळयला आनी म्हणून सगळ्यांचे एक हातूंतल्यान हो एक निर्णय जो आसा तो निर्णय विचलीकारान घेतिल्लो आसा. तशें कांय ग्रुपीजम बी तसलें कांयच ना, असली कांय ना. कारण पार्टी ठाम आसा आनी आमी निर्णयाचेर एकदां ठाम आशिल्ले जाल्यार ठाम रावता हे तातूंतल्यान. आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा तो बीजेपीचो आमदार नासलो तरीकूय खंय तो पक्ष आनी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात केन्नाच ना. आमचो मुख्यमंत्री माझ्या बरोबर सदांच 100% आसता, पार्टी 100% आसता. सो त्यामुळे आमदार ह्या नात्यान हांव म्हाका दिसता स्वप्नांत सुद्दां केन्ना मुख्यमंत्री अगेन्स्ट किंवा पार्टीच्या अगेन्स्ट ना. जरी हांव पार्टीचो आमदार नसलो पण आय एम शुअर आनी सगळ्यांक खबर आसा हांव आमदार त्याच्या पेक्षा हांव पार्टीचे जितके पार्टी म्हणटा
ज्या टायमार खंयचें काम म्हणटा तें हांव काम करता आनी हांव सगळ्या कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी सपोर्ट दिवन हेच्या फुडें आमी वांगडा बरोबर काम करपाचें. एका सामान्य कार्यकर्त्याक एक मोठी जबाबदारी दिला म्हूण नाटेकार खोशी. हें नासलें पूण हो सुखद धक्को म्हणटा आसा आनी हांव म्हणजे सादारणसो कार्यकर्त्याक नगराध्यक्ष केला म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता. मुख्यमंत्री आमचो अध्यक्ष आमी सगळ्या नगरसेवकांक घेवन वचपाचें सगळेतले काम केलें आनी दुसरी प्रत्येक नगरसेवकाची जबाबदारी दिली. विजय कुमार नाटेकाराक शुभेच्छा दिता. एक नवो आनी धडाडीचो आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो नगराध्यक्ष अशें म्हणून तेजी निवड जाल्ली आसा. बिचोलकार खरेंच म्हटल्यार खूब दीस जाले रावल्ले की सगळ्यांकूच हुस्को आसलो की कोण नगराध्यक्ष काय म्हणून. शेवटा निवड जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. स्वित्झर्लंड लुगानोंतल्या जीकेएम ह्या स्विस फाउंडेशनाचो हेड आनी फामाद हेड सर्जन प्रोफेसर दोतोर मार्को लांझेटा बटानीन जीएमसीन 4 हेड सर्जरी यशस्वीपणान पुराय केल्यात. 100तल्यो सुमार 10% सर्जरी कठीण आसता ज्यो जीएमसी करपाक शकना. ह्या सर्जरीं खातीर एक्सपर्ट दोतोरांची गरज आसता. डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार उलयलो. सद्याक जीएमसीन चलपी हँड सर्जरी कॅम्पांतल्यान सुमार 50 लोकांक फायदो जातलो म्हूण डीन सांगता. This is our second hand surgery camp with Goa Medical College as the host hospital, along with GCAM Switzerland, GCAM Foundation Switzerland. This time we have a bigger team of experts. We have 5 surgeons, 1 anesthetist who have come to treat our patients. Dr. Yuri, the head of plastic surgery department and Department of Orthopedics under me. We have selected almost 50 to 60 patients for this camp, and these are the rare cases of hand problems in our state of Goa, and we are going to do somewhat different kind of treatment. Now normally you will say what is so great in hands, but there are certain diseases like congenital deformities of hand, then rheumatoid arthritis where people are not able to use their hand, and many patients we see in plastic surgery who are having the burns problem, post burns contractures of the hand, and there are nerve injuries which again requires the expertise, and these expertise are available with us during this camp. Today we have started the camp and we have already operated 4 patients. They are doing very well. ऑनलायन फेक विला लिस्टिंगा वरवीं कोट्यांनी रुपयाचो तोपयो घालपी 4 जाणांक अटक केला. एकलो जयपूर, बाकीचे 3 हैदराबादचे. Booking.com सारख्या प्लॅटफॉर्मा वयल्या कांय गजालीचो फायदो घेवन हॉटेल ऑपरेटर म्हणून सांगून 2022तल्यान टुरिस्टांक तोपी घालीत आसात. अस्तित्वात नाशिल्ल्यांच्योच प्रॉपर्टी भाड्याक दिता म्हणून सांगून पयशे उखलतात. स्कॅमाचे 500 माईज बळी. North Goa police has uncovered a scam which was being operated by individuals who are posing as hotel operators. These people used to dupe unsuspecting tourists by exploiting loopholes on renowned booking platforms such as Booking.com. This fraudulent operation, which was active since 2022, we believe has deceived large number of tourists by linking non-existing properties for rent and collecting advance payments through multi-bank accounts. Goa police had recently received several complaints regarding online fraud targeting tourists. Victims reported being duped by fake villa listings on platforms such as Booking.com, where they were asked to pay advances for non-existing properties. Our initial investigation has revealed that over 500 individuals have fallen prey to this scam. We were able to arrest 4 individuals. 3 of them were tracked down to Hyderabad and 1 was tracked down near Jaipur. During interrogation, the accused confessed to orchestrating the scam, and they also revealed their modus operandi.
The perpetrators exploited vulnerabilities in booking platforms to create fraudulent listings for non-existing properties. They then collected advance payments through digital payment systems linked to multiple bank accounts. They have been identified as one Mr. Saurabh, who is a resident of Gwalior, another Mr. Sayyid Ali Mukhtar, he is a resident of Hyderabad, one Mr. Mohammad Firoz, he is also resident of Hyderabad, and Mr. Mohammad Azruddin Saif, who is a resident of Hyderabad. पक्षाच्या आदल्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांक एकठांय हाडूंक जाय. आदल्या कार्यकर्त्यांक परत पक्षान हाडूंक यत्न करतले. तांणी 2 पावलां मुखार मारची. बीजेपीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक उलयला. पार्सेकर म्हणटा तेन्ना आपली जिखपाची ताक ना म्हणिल्ल्यान पक्ष सोडलो. दत्तप्रसाद नायक म्हणटा तो बीजेपीचोच विचार जावं येता. पार्सेकर जावं संवय दत्तप्रसाद हांकां हाडपा खातीर कितें प्रयत्न जातले तुमचे कडल्यान? जरूर जातले, जाय ते सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. आमकां जर ताका जर बरोबर जर गेले जाल्यार आमी फुडें वतले, ना जाल्यार बटेंगे तो कटेंगे. आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, त्या सगळ्यांक तांचे हृदयान बीजेपी नातं आसा. सगळे दोश आनी त्यो चुको सगळे बाजूक दवरून आमकां फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका विश्वास आसा हे सगळे मेळून एकठांय येवन 27 करतले. म्हाका हांवें कितें तरी ताका मार्गदर्शन करची गरज आसा अशें निश्चित दिसना. पूण ताका जर कितें आसात ताचे समस्या प्रश्न आनी म्हजे कडल्यान ताका जर दिसलें योग्य कितें तरी मार्गदर्शन जातलें जाल्यार इट इज हीज प्रोगेटीव. तो म्हाका एप्रोच जालो जाल्यार निश्चित हांव ताका अवेलेबल आसतलो. प्रश्न म्हजो विश्वासघात केलो, ताच्याय फुडें वचून म्हजो अवमान केलो, कोण लागीं करिनासले तेवळचे आमी लोक, क्षमता ना आनी ताचेर जर हांव ओगी रावलो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हजी राजकीय कारकीर्द संपुश्टांत येवपाची. दामूजी जी फुडली वाटचाल आसा आनी ताका जें कितें सहकार्य म्हजे कडल्यान जाय तें सहकार्य दिवपाक डेफिनेटली म्हजी पूर्ण तयारी आसा. आनी म्हजी जशी न्ही म्हज्या बरोबर जे कितें आमचे वेलविशर्स आसा, खुबश्या वोटर्सांनी सुद्दां हांव ताका विश करून गेलो म्हणल्यार म्हाका खुबश्या जाणांनी क्वेशनूय केलो तूं बीजेपी जॉयन जाता. आनी प्रोबेबली प्रत्येकाचो एकूच हें आशिल्लो की दामून सगळो सहकार्य दिवचो. जॉयन जावपाचें किंवा हाजेर कसलेंच डिस्कशन ना. बट जर तर योग्य वेळ तसो आयलो जाल्यार डेफिनेटली हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करूनच फुडली पावलां कितें ती घेतलो. आरजीच्या मनोज परबाचो राजकीय अज्ञातवासांतल्यान हाफ कमबॅक. आरजीच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांबरोबर परवरे बसका घेतली. लोकसभेक इंडिया आघाडी बरोबर युती केली ना ते खंय बरें जालें. 2027चे विधानसभा वेंचणुकेक गोंयच्या जमनीचो मेन अजेंडा. आरजीवाले सांगतात फंडाच्या अडचणीक लागून खंय मनोज सायलेंट. राजकीय अज्ञातवासात गेल्ल्या मनोज परबाची सक्रिय कार्यकर्त्यांकडे बसका जाली. बसकेक आमदार विरेश बोरकार आणि हेर फुडारी आशिल्ले. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बसकेक मुद्दे आयले ते अशे: आरजीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी परत सक्रिय जावचे, लोकांचे मुद्दे घेवपाक परत सुरू करचे. लोकसभेक इंडिया आघाडी बरोबर वचूंक ना तो आरजीचो निर्णय सारको आशिल्लो म्हूण फुडारी उलयले. आता इंडी आघाडीत कितें चल्लां तें पळयात म्हूण इंडीतल्या वादाचेरूय चर्चा जाली. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्यांनी तयारेक लागचे. गोंयच्या जमनींचो इशू मुखेल अजेंडा आसतलो. मनोज परब इतले दीस अज्ञातवासात कित्याक आशिल्लो काय कार्यकर्त्यांचो प्रस्न. ताका जाप दितना फंड नाशिल्ल्याचेर राजाव दिले. विधानसभे पयलीं जिल्लो पंचायतीच्यो वेंचणुको आसतल्यो. ताचेर फोकस करून विधानसभेची तयारी करपा विशीं कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन. आनीक कार्यकर्ते वाडोवपाक सगळ्यांनी यत्न करचो म्हूण बसकेंत सगळ्यांक सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उसगांवां 500 रुपयाचो वाद चडार पडलो. उसगांवां तिस्कार गॅरेजीन बारीकशा वादावेल्यान ट्रकवाल्याच्या पुतान गॅरेजवाल्याच्या तकलेर खंय लोखणाचो रॉड मारलो. ट्रकवालो किशन साळगांवकर आनी ताचो पूत कुणाल सनगांवकाराक फोंडेच्या पुलिसांनी अटक केल्या. दोगांकूय 7 दीस पुलीस कस्टडी. अशोक कुमार म्हणटा तो मॅकॅनिक क्रिटिकल. आमी आसात हे उसगांव केळिनी म्हणटा थंय. आनी काल रात्री कडेन हांगा एक असो इन्सिडंट जालो की एक गाडी पेंटिंगेक मनशान दवरलेली तेन्ना ते गाडयेचे कितले तरी 5000 रुपया जाल्ले कामाचे आनी 500 रुपया कमी दिल्ल्या कारणान
खंय तरी तेंच्या मदीं मेकॅनीक आनी तो मनीस आहा तेंच्या मदीं भासाभास जाली आनी खंय तरी त्या मनशा तेगे तो चेडो येयलो खंयच्यान तरी धांवून आनी त्या मेकॅनिकाचेर रोड मारलो तकलेर आनी तो रोड इतलो सिवियर ताका बसलो कारण तो आतां सद्या GMCन एडमीट आसा आनी तो सिरियसली इंजर्ड आसा. ही गजाल जी आहा घडल्या ही हांगासर उसगांव केळिनी म्हणटा ही गॅरेजीन आनी पुलिसांनी जो आरोपी आहा कुणाल सनगांवकर एका सद्या ताब्यात घेतलेलो आसा. फोंड्या JMFC कोर्टान पूत आनी बापूय दोगांकूय 7 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. केबलवाल्यांनी अजून केबल ओनरांचे लिस्ट दिल्ले ना. तशेंच केबल आशिल्लो खांबो कोणाचेरूय पडून बरें वायट जाल्यार जबाबदारी तांची म्हूण एफिडेविटूय दिल्ले ना. लायटीच्या खात्याचो काशीनाथ शेटये सांगता. टॅक्स भरूंक ना, दरेकल्याक खंय 20 लाख मायज भरचे पडटले. 50 कोटी येणे आसा. सध्या मॅटर कोर्टान म्हूण केबल कापप बंद. I told them to give a list of कोण तांचे मनीस आहा ते केबला वयर व्हेल्या ते तांकां आमी फायन बीन दिवपा जाय 2-3 वर्साचे ते फायन्स दिवपा जाय. एकट्या कडल्यान आमकां 20-20 लाख रुपया सुमार येतले. तांणी म्हणलेले की कशें हें केलां ते आमी पोलाचे 300 रुपीज आनी कितें आसा त्या प्रमाणे आमी ताका फायन दिवचें पडटा. सो तांणी अजून पर्यंत आमकां कांय लिस्ट बीन दिवंक ना कोण आसा ते. प्लस तांणी आतां म्हाका सांग आतां कोणी पोल पडलो कोणाचे तकलेर पडलो किंवा शॉक आयलो ताजें ताणें म्हाका अंडरटेकींग दिवंक जाय की तो रिस्पॉन्सिबल म्हणून. आतां तांणी म्हाका एफिडेवीट हांवें मागलेलें तांचे कडेन तांणी एफिडेवीटूय दिवंक ना आमकां. तांणी एफिडेवीट दिवंक जाय की त्या पोलार कोणाक शॉक आयलो किंवा जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल म्हणून. एका मनशाक एका कडेन तर 40,000 कोण उलयतालो ताजे कडेन 40,000 कस्टमर आहा. ताणें कांयच आमकां लिस्टूय दिवंक ना, तो दिना. आमकां ताका फायन दिवंक जाय न्ही 50 लाख 60 लाख डिपेंड अपॉन 2-3 वर्साचे. प्लस ताका 100% फायन आहा. म्हणजे तुजे 20 लाख आसा जाल्यार आनी 20 लाख दिवचे पडटले ताका. सो तांणी आमकां म्हाजे कडेन कांय अजून पर्यंत कांय येवंक ना, लिस्टूय दिवंक ना. पण वी आर नॉट डुईंग एनीथींग. आतां कोर्ट मॅटर आसा म्हणून आयकलां हांवें. कटींग सद्या बंद आहा. 1 तारीख पर्यंत आमी बंद करतले. रेस्ट आमचो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहा तो ही वील टेक अ कॉल ऑन दॅट. 1 फेब्रुवारी पर्यंत तांणी कंप्लाय करून लायसन आमच्या हातान खंयच्या पोलाचेर दाखोवन खंयचो केबल दाखयलो आनी ते बंचिंग बीन ना. वयर एक वेळ आमी विचार करूं शकता. तशें जर दाखयलें जाल्यार आवर दीस गाय म्हणजे आवर चीफ इंजिनियर वील टेक अ कॉल ऑन दॅट. बट इफ इट इज इलिगल दॅन इट वील बी डिफिकल्ट टू टेक. आमचो 50 crores आमी एसेसमेंट केला पूण आतां ते सगळे फायन बीन मारून तो 50 crores जाता सगळें करून ताजें. सो आतां ते तांकां डबल फायन दिवप काय कितें तांकां हें सडप दॅट इज आमचे चीफ इंजिनियराचे पावर्स ते ही वील डिसायड एंड डू. इतले मजगती आमी पयशे दिवपाक तयार आसात, मात 1 म्हयनो पावचो ना. सरकारान मुदत वाडोवची अशें केबलवाले म्हणटात. As per the government gazette dated 13th April, we are ready to pay, and these are the new charges made applicable by the government of India. So we are ready to pay all these charges, but concession may be given for rural areas so that it is viable to run the cable network for internet business in the state of Goa. Since we got positive response from all the people that we met today, we are going to meet other government officials to get a positive response from them as well, and we are hoping to get better services, and we can start paying charges on regular basis. We have not filed the petition in High Court against electrical department. But we want to pay them, so we have made it clear to the chief electrical engineer we want to pay charges. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत आनी शिरीष कुंकळकार. बोडगेश्वराची जात्रा पारंपारीक. थंय हलाल मांस विकप सामकें चुकीचें. कारवाय करची म्हूण बोडगेश्वराच्या भाविकांचे पुलिशेक निवेदन. देवस्थानाच्या समितीक खंय फक्त पयशांचें पडलां. हलाल हो प्रकारूच इस्लामीक. तांचे हिंदूंच्या सणा उत्सवा कडेन देणे घेणे नाका. हलालाचे नाका ते प्रकार व्हायरल जाता असले खंय जात्रांनी चलूंक दिवचे ना. हलाल हा प्रश्न मुसलमानांचा धार्मिक आहे. त्याला हिंदूंचं काही देणं घेणं नाही आहे. तुम्ही हलाल काय करायचं असेल ते मस्जिदीकडे करा. हलालचा प्रोडक्ट काय विकायचं असेल मस्जिदीकडे करा. आमचं काय ऑब्जेक्ट नाही. परंतु आमचं देवस्थान हिंदूंचं देवस्थान त्या ठिकाणी येऊन तुम्ही हलालचा प्रकार जर करत असाल आणि कुठं तर धार्मिक भावना भडकवत असाल तर लक्षात ठेवा जे जेसने म्हटलं काही होऊ शकते ना कायदा हातात
घेतला जाऊ शकतो. आम्हाला तो कायदा हातात घ्यायची गरज नाही आहे म्हणून आम्ही इथं आलो. पण इथं येऊनसुद्धा काय होत नसेल तर आम्ही कायदा हातात निश्चित घेणार हे मी आवर्जून सांगतो. मग याच्या अगोदर समितीकडे सुद्धा जयेश बोललेले आहेत. समितीला जर पडलेलं आहे, समितीला पैसा हवा आहे, समितीला तुमचं धर्माचं पडलेलं आहे आणि बोडगेश्वराचंही पडलेलं आहे. जेवढे दुकानं येतील कोणाची असतील दे पैसा घे दुकान. हा प्रकार जो आहे ना हा याच्या पुढे हिंदू सहन करणार नाहीत, अजिबात सहन करणार नाही. इतले मजगती सोमारा सांजे FDA अधिकाऱ्यांनी बोडगिनीत जात्रेच्या फेरयेक रेड मारली. नितळसाण दवरी नासतना खाद्यपदार्थ केल्ल्या खातीर 10 जाणांक धरल्यात. Now today we have come again for verification, and unfortunately we have found that these vendors have continued operating. Today even all the more there are some more stalls that we have found, and at the outskirts we have found these makeshift kitchens where there is gobi manchurian being prepared and some other food items being prepared in very bad unhygienic conditions. We have imposed fines, as we have said. We have put a penalty on each of these vendors who we have found operating, and now we have also asked them to stop these operations. We have also made an appeal to this organizing committee here to support the FDA in this work, because this concerns the health of our people and we cannot risk the health of our people. And as it is very much visible that there is a lot of unhygienic activities happening here, and we are positive that the committee will support us and will ask these vendors to leave. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.